तुका नावार्तिल्या सोमिया तुका दिवसतिल्या दुनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली खर्चाता पूर कांदिता आता जेजू संगी भेटतानी बोली मानून घे मन पोराता मोगाशी वर येती सावत्र सुखा दुखान भावातील केलो हसकत काय कादार करून दिलो सदा विश्वासीस तू झालो मोगाशी वर येती सावत्र सुखा दुखान भावातील केलो हसकत काय कादार करून दिलो सदा विश्वासीस तू झालो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसो. बाळकाचे थंय भोव मोगाळ भावा भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. हांगासर आज एक विशेष दीस. थोड्या दिसा पयलें अर्सुलीन मेळाच्या धार्मीक भयण्यांनी शाश्वत रितीन तांच्यो धार्मीक आंगवण्यो करून देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक तांचें जिवीत समर्पिल्लें आसा. ती कोणी परदेशांत येवंक नात. बगार आमच्याच कुटुंबांतली आमच्याच फिरगजेंतली आनी आमच्याच समुदायांत तांची सेवा दिवंक ती तयार जाल्यात. आनी आज तांकां तुमचे समोर शबासकी पटयत आसतना देवाची आशिर्वादा तांचेर मागता आनी तांणी केल्ल्या बसवणेचेर ती प्रामाणीकपणी पाळोवंक तांचे पासून आमी मागया. सर्व धार्मीक भयण्यांक ह्या पुण्यशेताक स्वागत करता आसतना आमच्या काळजान आनी मनान आनी भावार्थान तसो बाळूक जेजू तांकां आशिर्वादांनी भरूं म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. उतरा कन्याने आदारलेल्या स्वरपातकांची दूख धरून देवतावन एकामेकांतान बोगसणे मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगे वो सदां सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत ख्रिस्ता काकूत काकूत ख्रिस्ता काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत. जे कोणी ह्या मिसाची इरादे दिल्यात त्या इराद्या खातीर आमी सगळ्यावर मागतले. हांव प्रत्येक जावन ह्या सिस्टरांच्या इराद्या खातीर आमी मागचे आनी आमच्या जण एकल्याच्या खासगी कुटुंबाच्या इराद्या खातीर सांगतास जे कोण जल्मा दीस संभ्रमतात वा वार्षिकोत्सव तांचे खातीर विशेष रितीन मागया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजो पवित्र आत्मा आपल्या देण्यांनी आमकां बरो तांच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तूं आमचे भितर रसो
आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां आयती करूंक आमच्या सम्यात जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ सुदैवानी फावलाचेर अपराध मांडूंक निस्कारण कितें जावेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकाची आनी सगळे सानेद्री सभेची जमत आपयचे म्हूण हुकूम दिली. उपरांत पावलाक आड आंचे उजेर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिसेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरें कर जाणा आसून पावल सानेद्री सभे लागीं एक परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावांनो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवाच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्यांच्या जिवनपणाचें आमकां भरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणिल्ल्या परां फारिसेव आनी सदुसेवां मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या संध्या मदें दोन पंगड जाले. तवळ व्हड एक बोबड जाली. फारिसेवाचे पक्षीचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबरून जावन येताना ते पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर कर उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावून ताका सांगलें, धैर्य घे. अशें जेरुसलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली, तशेंच रोमान ती तुवें म्हाका साक्ष दिवचें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडूक.
देखून मुझे काळे सुल्लसता मुसोत मोदा तुस्कायेन उमाळता मुजी कुडले गोल सवस्कायची येता कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ता कुसडाय देखूंक दिवं सोनाय सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला Hallelujah, 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 Hallelujah. सुमी म्हणटा तिसर एक साव तूं मुजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक साव नासले बरी ती आमचे थंय एक साव नासो अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संसार सत मानू Hallelujah, 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 Hallelujah. सोमी तुमचे सोवे आसो जुआव परमाने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुया जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें हांचे पासत मात्र हांव मागीना बगर हांचे उतर आयकून म्हाका सतमणतल्या पासती हांव मागता बापा ते सुमेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सतमणचे पासत ते सुमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका फाटयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसाचें म्हणून म्हजी आशा नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयलोय म्हणून हेय वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सोवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलो देवाचें उतर बाळूक जेजूदय मोगाळ भावनो भयणीनो जेजून निमाण्या जेवणा वेळार केल्लें तें मागणें फाटल्या दिसान जावन आमी आयकून आसां आनी आज ह्या मागण्याचो शिखर म्हूण संगीत तें आयकलें प्रत्येक जावन ह्या मागण्यांत जेजू 3 संगती
पासून मागता पयल्यान आपणा पासून मागता जे कश्ट आपणे फूड करूंक आसात ते समर्पक रितीन फूड करूंक बापाच्या खुशे प्रमाणे फूड करूंक दैर मागता. दुसऱ्यान आपल्या शिसां पासून मागता जे कोण आपणाचे उतर आयकोण आपणा पासून या आपणाचे उतर परगटचे आसात तांचे पासून आपोस्तलां पासून आनी शिसां पासून. आनी तिसऱ्यान तांचे उतर आयकोण कोण जेजूचो फाटलाव करतात कोण आमचे पासून जेजू मागता. देखून एक वर्ते एक मागणें जेजून म्हजे पासून आनी तुजे पासून मागचें न्ही मात्र आमी जेजू कडेन मागचें. बगर जेजू म्हजे आनी तुजे पासून बापा लागीं मागचें तें मागणें आईच्या वांजेलान आमकां आयकूंक मेळ्ळें आनी प्रत्येक जावन एकवटा पासून जेजून मागचें. भाऊन आनी भयणीनो, एक कुद्र्यांत एका द्वीपांत कोण एकलो मनीस सांपडोन पडला म्हणून खबर मेळ्ळी आनी ताका राखोवंक म्हणून एक तारू धाडलें गई. आनी हो मनीस जायत्या काळा तावणून त्या कुद्र्यार कसोगी वचून शिरकोन पडुल्लो. ताका भायर येवंक जावं नातलें थंयच आसुल्लो. आनी ताका ह्या तारवार हाडतना तांणी थंय 3 घरां पळयलीं आनी विचारलें आनी दुसरे आसात की न्ही तूं एकलोच. ना हांव एकलोच आसो. अरे तूं एकलोच जाल्यार 3 घरां कित्याक गे म्हणून विचारलें गे. आनी तितले आतां तो म्हणलो गय त्या घरा हांव रावतां एक मोदें आसलें घरा त्या सायडीक आनी एक आसा पळय थंय हांव म्हजें मागणें करूं ती म्हजी इगर्ज. आनी एक जालें ती हांव पयलेंची इगर्जेक थंय येतालो आतां हांवें न्हू इगर्ज बांदल्या म्हणलो गय. भाऊन आनी भयणीनो, विंगडपण ह्या तुटाफाट आमचो अणभव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत झगडें जावन या आनी कित्या कारणाक जावन तुटाफाट जाता. खंडी जावन जाल्या जावंक पुरो घरा आस्त वांटे फांटे करतना तुटाफाट जाल्या भावां भयणी मदें, घोवा बायले मदें जाला, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें जाला, शेजाऱ्या मदें जाला, गांवांत जाला, आंतरराष्ट्रीय जावणी जाला. हो आमचो हर एकलो अणभव आनी एक स्वाभावीक प्रक्रिया म्हूण येत, नॅचरल म्हूण येत. हर एका संगतीन ती आमकां दिसून येता. पूण आयच्या दिसा जेजू एकवटा पासून मागता आनी तो एकवट खंयच्या वयर वंदवण आसा जें म्हणून तो शिकयता. आमकां जायत्यो संगती सांगाता हाडटीत. दाखल्याक एक कॉमन एम एक टीम खेळटा तें एक पदक जिखचें पासून तूं हांव क्रिकेट टीम या खंयचेय टीम हे एक टुर्नामेंट जिखाचें म्हणल्या खातीर ते सांगाता येतात. पूण ते सांगाता आयल्यात म्हणल्या खातीर ते सकट संगतीनी तांणी वचपाचें म्हणना. तांचो ध्येय सर्व संगतीन एकत्र जायचें म्हणना. तांतले मदें थोडे नास्तीक आसतीत, थोडे आस्तीक आसतीत. तांतले मदें थोडे काजारी बेसांत विश्वासीपणान आसचे आसतीत आनी थोडे अविश्वासीपणान आसचे आसतीत. थोड्यांक मॉरल वॅल्यूज आसूंक पुरो आनी थोड्यांक आसाचें म्हणना. पूण खंयच्याय एक कारण तांकां सांगाता हाडटा बांदता. विविध कारणां खातीर आमी सांगाता येवयेत. ती सकट कारणां बऱ्याक पडाचें म्हणून ना. सोरी सांगाता येतात, टेररिस्टी सांगाता येतात, तांचे मदें एकवट आसा. जो एकवट जेजू मागता आपल्या शिसांतय आनी जो एकवट वायट संगती पासून तूं मनीस वापरता ताचे मदें कितें फरक आसा? जायतो फरक आसा, जायतो फरक आसा. भाऊन आनी भयणीनो, हे विश्लेशण करतना कितें आमचे थंय वांटे फांटे हाडटा, कितें डिविजन हाडटा जर आमी पळोवंक गेले तर जाल्यार खंडी जावन आमची खुशी, म्हजो स्वतंत्र आनी म्हजी खुशी जायते फावटी म्हाका जाय जाल्ले बरी करूंक प्रेरीत करता. तशेंच म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या इश्टाक ताकाय ताचीच म्हणली खुशी आसा, ताचोच म्हणलो स्वतंत्र आसा, ताका जाय जाल्ले बरी तो चलता. आनी केन्ना ही खुशी हो स्वतंत्र बरो पूण म्हज्या स्वार्था खातीर वापरता. देखून खुशी आनी स्वार्थ ह्यो दोन संगती जावन आसात मनशाक हेरांत हांव वांटे फांटे करचे आसले. म्हजो स्वतंत्र आनी म्हजो स्वार्थ असो अर्थ न्हय. आमी सगळ्यांनी युनिफॉर्म जावन आसा. आज प्रत्येक जण आमी अर्सुलायन हांगा 12 जाणां भयणी आसात. फाटल्या दिसांनी तांणी तांच्यो शाश्वत बसवण्यो केल्ल्यो आसात. आनी तशें केलें म्हणटना आमी कार्मेलीत ती अर्सुलायन मेळाची सकट
फकड आमी कार्मेलीतच जायचे म्हूण आमी अशें ना. रसूलायन आनी कार्मेलीत मेळा मदें फरक आसा. सान फ्रांसीस आसिसी तांच्या मेळाचो स्थापक जावन आसतना आमचो स्थापक आमचे स्थापक दुसरींच आसात. इगर्ज मध्ये जायते मेळ आसात, जायते रिलिजियस हें आसात, मेळाचे पंगड आसात. ती सगळी एकच आसाचे म्हूण अशें खंयचें तें सारकें न्ही. युनिफॉर्मिटीनय जेजू उलयता. जें कशें हांगा आमी धार्मीक रीत या मीस संभ्रमता तशेंच सगळ्यांनी आसाचें म्हणून ना. रोमन कॅथोलीक म्हूण आमी कितें म्हणटा, ऑर्थोडॉक्स म्हूण आसात, सिरियन कॅथोलिक्स आसात. विविध जाग्यांनी तांची ती संस्कृती घेवन तांचे ती एका रितीची थियोलॉजी घेवन एक धोरण घेवन क्रिस्ताक मानतात तर जाल्यार मागची रीत सलची रीत दुसरी दुसरी आसा. ती सगळें युनिफॉर्म जावचें जाल्यार खाली मिलिटरीन मात्र. आमकां मिलिटरीचे मनीस जावच्याक जेजू आपयता न्ही. एकामेकाक स्पंदन करन जेजूच्या नांवान तें कॉमन गोल जें कितें जेजून देव असो तशें एकामेकाचो मोग जियोवंक तो स्थापीत करूंक आपोवणें दिला, तो जियोवच्याक आमकां आपोवणें दिला. आनी ह्या खातीर आमी कार्मेलीत तरी आमच्या भयणीक आज आमी शाबासकी पटयता आनी तुमच्या सुमेस्तांच्या मुखार तांच्या कुटुंबा पासत मागता आनी तांच्या मिसांवा पासत मागता आनी असलें दृढ मोण आमच्या कुटुंबांतल्या साबार जाणांक मेळूं दी म्हणून आमी मागता. देखून पयल्यान भाऊन आनी भयणीनो, युनिटी एकवट म्हणटना युनिफॉर्मिटी एकाच रितीन आसचें म्हणून समजोवचें न्ही. हर एकल्याक ताची ताची जियोवची रीत आसा. देखून ह्या सखी जिवीत ह्या धार्मीक जिवीतच श्रेश्ठ, काजरी जिवीत सेकंड क्लासचें म्हणून वळखूचें न्ही. जर एकल्याक काजरी जिविता मुखांतर देव आपणाचो मोग जियोवंक आनी तो प्रसार करूंक आपयता, वर्तें आपोवणें तें समर्पक रितीन ताणें जियोवंक आसा. ताच्यात त्या परिस्थितींत परिगेतेंत समर्पक रितीन जियोवंक आसा. हो एकवट ताणें जियोवंक साध्य जेन्ना ताच्या आनी देवा मदें तो मोगाचो संबंद स्थापीत जाता तेन्ना जेजू म्हणटा, बापा जशें हांव तुजे थंय एक जावन आसा आनी तूं म्हजे थंय आसा तशें तेंय आमचे थंय एक जावन आसो. जेजू कसो देवा थंय एक जावन आसलो? हाव वॉज जीजस युनायटेड टू द फादर? कसो आसलो? दोन संगती म्हणयेत. एक ताच्या जेजून संपूर्ण जावन बापाचो मोग केलो. दुसरें खंयचेंच देखून परत परत जेजूच्या तोंडांत येवचें उतर जावन आसा सर्गींचें राज. सर्गींचें राज म्हळ्यार देवूस. सर्गींचें राज देवाचो मोग पयलो गोल ताच्या मोतींत. सगळें ताच्या जिविताचो एक ध्येय आसा देवाचो मोग आनी तो जोडचे पासत विधेयपण, खालतेपण म्हणटा, ओबिडियन्स म्हणटा. आपणाक समजोनी आसा, आपणाक कळीत आसा, आपणाक सकत आसा, आपूण देव म्हणून जेजूक आरामेर देवातान पयस वसी येते. जेजू तशें करना. जेजू हर एक फावटी बापाक बोट लायता आनी म्हणटा, ताणें केल्ल्या शिवाय म्हज्यान कितें करूंक जायना. ताचे तान हांव कितें शिकलां तेंच हांव परगट करूंक आयलां. बापा ही काल्स म्हज्यान सोसूंक, म्हज्यान स्विकार करूंक जायना, पियोवंक जायना, तरी म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. खालती मान घालता. हर एकांत बापा थंय विधेय जावन रावलो, एक जावन रावलो. असो अर्थ न्ही बाप आनी पूत म्हळ्यार एकच म्हणून. बापाक ताच्यांत अस्तित्व आसा, पुताक ताच्यांच म्हणल्यार अस्तित्व आसा. ते दोग तरी तांची खुशी एक जाल्ल्यान बाप आनी पूत एकपणांत जियेतात, एकवटान जियेतात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाक तशें एकामेकाच्या मोगाक चड प्राशस्त्य केन्ना आमी दिवंक शकता तेन्ना जायत्यो संगती इम्पॉर्टंट गरजेच्यो म्हणून आमी वळखता पळय त्यो कोसळून पडटात. दाखल्याक थोड्यांक आपल्या गांवा विशांत या देशा विशांत विशेष या विपरीत अभिमान आसता. विपरीत म्हणयेत अभिमान आसा जे विपरीत आसूंक नजो. देवाच्या की चड प्राशस्त्य देशाक वचूंक नजो. त्या खातीर आयल्या वर्स थोडे म्हणाले चायनांत कातोलीक इगर्ज मात आसा पूण थंयच्या बिसाहेबाक पाप साहेबान अपॉयंट करचें न्ही, थंयच्याच लोकांन ह्या गव्हर्मेंटान अपॉयंट करचें. भारतांत तशेंच जायचें म्हूण थोडेच दीस आदी RSS एकलो म्हणालो.
आमच्या देशाक आमचे क्रिस्तांव म्हणून रोमागारांनी आमच्या वयर तापिजे म्हणून ना. जायतो वादविवाद जालो आणखी मुखार भोवशा हे मॉडेल आमचेर थापोवंक प्रयत्न करतले. आमी जर जेजूच्या टायमार गेले हांव तर जाल्यार सामार्यागारांक प्रत्येक जावन आमी जुदेव धर्माचे त्या जुदेव धर्मांतून आयिल्ले पूण तांकां जुदेव सामार्यागारांक ते प्युअर जुदेव म्हणून वळखनातले. ते मिक्स्ड हेरां धर्म सांगता मिक्स जाल्ले म्हणून तांकां इल्ले पयस दवरताले. देखून जेन्ना जेजू जेरुजलेमाक वेच्या वाटेर सामार्या गांवाक वेता आनी जेन्ना सामार्यागारांक समजलें जेजू जेरुजलेमाक वचून आसा म्हणून सामार्यागार म्हणले आमच्या गांवांतल्यान येचे नाका तुवें, आमच्या गांवांतल्यान येचे नाका. जेजूकूच तांणी ब्लॉक केलो. कित्याक तांकां तांचो गांव तांचेपण जेजूच्या की सड जालें. गादरेन गांवांत त्या देंवसार लागल्या मनशां जावन भायर सरले देंवसार दुकरां थंय वचून 2000 दुकोर त्या कडशांत पडोवन दर्यांत नासले तेन्ना तो लोक सगळो आयलो. त्या गांवचो लोक जेजू सरशी आयलो आनी म्हणलो परत ती लागलो म्हणटा लुका सुवांजेल जेजू लागीं परत ती लागले आमचो गांव सोडून वच, आमच्या गांवाक येनाका. कितें तांकां चड मोलादीक जालें दुकोरू ह्या पयशे ह्या इकॉनॉमी तांकां चड मोगाची जाली, जेजूची सालवासाव न्हय. त्या ग्रेस्त तरणाट्याक आमी जर पळयता तर जाल्यार ग्रेस्त काय ताची चड प्राशस्त जाली न्हय जेजूची शिकोवण ह्या सर्गेचे राज. अशें भावन आनी भयणीनो जायत्यो संगती जर आमी बारीकसाणेन पवित्र पुस्तकांत पळयता देवाच्या की चड प्राशस्त दिवच्यो संगती आमकां पळोवंक मेळटात. आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आसात. जो देवाचो उपदेश जेजून दिल्लो उपदेश जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करचो तो उपदेश पाळूंक आडावच्यो तसल्यो सोडिना तसल्यो जायत्यो संगती आसात. जर ह्यो संगती आमी समजता त्या संगती वयर आमी झुजता तर जाल्यार देवाच्या एकवटान आमी जियोंक शकता आनी हाचो परिणाम जावन हर एकल्या लागीं मोगाचो बांद बांदून हाडूंक शकता. खंडी जावन आज आमच्या 12 भयणीक आमी शाबासकी पाठयतना एक घडी आमी धार्मीक जिवीत रिलिजियस म्हणटा आमी धार्मीक जिवीत कित्या पासून उब जाल्लें. धार्मीक जिवीत क्रिस्तांवपणाचो एक शेवट म्हणयेत. सुरविल्ल्या क्रिस्त इगर्ज माथ्यांत ह्यो संगती हर एकल्या क्रिस्तांत आसल्ल्यो. धर्मदोजी कृत्या म्हणटा कोणूच आपणाचें म्हणून घेनातले सकड कॉमन जावन आपणा लागीं आसलें सगळें विकून सार्वत्रीक जावन हर एकल्याचें जावन आसलें. म्हजें न्ही आमचें म्हणल्यार आसलें एक चिंता आसलें. देखून ओनरशीप तांच्या लागीं नातलें. सगळ्यांक कितें गरजेचें जाय तें सगळें मेळटलें. जायते सुरविले इगर्ज माथ्यांत यकीनपणान देवाच्या मोगांत जियोवच्या पासून कितें हेर संगती आड येतात त्यो आडयतले त्यो सांडतले. धार्मीक जिवीत त्या पासून म्हणजे आमच्या पवित्र स्नानांत देखून आमी म्हणटा वातिकन दुसरी महासभा म्हणटा रिलिजियस प्रोफेशन इज नथिंग बट परफेक्शन ऑफ द बॅप्टिजमल वावस. म्हणजे आमी पवित्र स्नानांत कितें देवाक बसयता ताची संपूर्णता जोडच्या खातीर धार्मीक जिवीत अशें. धार्मीक जिवीत एक आनी एक सेकंड दुसरी एक क्लास न्हय. हर एकले आमी कितें आमचें आपोण आसा आनी ह्या खातीर ग्रेस्तकाय सांडचे पासून दुर्बळकायेचें आंगवण खासरी सक्रामेंता मुखांतर एका दादल्याक या एका स्त्रियेक एकवटून धाकटुलें एक कुटुंब बांदून हाडच्या बदलाक तो सॅक्रिफायस करून संपूर्ण जावन हांव म्हाकाच त्याग करता कोणा एकल्या पासून न्हय हर एकल्याचो मोग करचे पासून. जर एक हांव आंगवण खाण घेवन आनी एकल्याचो मोग करूंक सकना जाल्यार ती आंगवण खाण कांय फायदो ना. देखून आज कितें आपोवण ह्या आमच्या भयणीक आसा न्हय खासरी बेस कश्टांचो. कित्याक म्हज्या भावाक आनी भयणीक हांवें पळयलो आनी तांच्या काजारी जिवितांत कितले समस्या आसात कितले विच्छेदनाच्या वाटेर आसात. देखून हांव काजार जायनासतना बरें भितर खोवेंता भितर रावता सॉरी. त्या खातीर देवान आपोवचें न्हय. त्या खातीर देवान आपोवचें न्हय. सेलिबेसी ऑर चास्टिटी इज नॉट दॅट. खाजारी बेसात हांव समस्या आसात म्हणटा पळापळ घेवच्या खातीर न्हय. खाजारी बेसात हांव म्हाकाच अलग दवरता. कित्याक देवाचो संपूर्ण तरान मोग करूंक आशें येता मात्र न्हय तो मोग हेरां सांगत हांव वांटून घेवंक आशें येता. कितेंच व्यत्यास करिनासतना कसलोच तफावत करिनासतना हर एकल्याक हांव पावतां तें आपूण जोडच्या पासून. आनी तशेंच तिसरी जावन आसा आंगवण विधेयपणाची. विधेयपण म्हणटना इल्लेशें कश्टाचें पूण मुख्य जावन विधेयपण आमकां हर एकल्याक आमचे समजून आसा आमचे लॉजीक आसा राजांव आसा पूण ह्या सकड आमच्या समजुण्याचे श्रेष्ठ जावन आसा देव. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ताच्या
राजावा प्रमाणे ताच्या शिकवणे प्रमाणे चलोवंक विधेयपण आमकां आदार दिता. तर भावनो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक खासदाऱ्यांक एक खासदार जायनातल्यांक तशें धर्मिकांक आपोवणें एकच, देवाच्या मोगांत वांटेली जावंक, देवाक आमचो मोग करूंक सोडूंक आनी प्रतिस्पंदन जावन देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक हर एकल्याक, याजक जावं दी, धार्मीक जावं दी, काजारी जावं दी. आनी जें कितें त्या मोगा वयर आड येता तें जाता तितलें पयस दवरूंक. काजारी जावणी जायतीं सांतिन्यो जाल्यात, सोबित कुटाम, बरें करून कुटाम बांदून हाडून देवाच्या सेवेक समर्पिल्लीं जायतीं आसात. देखून जर खंयचेय आमकां स्वार्थाक ओडता, अहंकाराक ओडता, देवातान पयस ओडता, ताच्या वयर झूज मांडूंक न्ही, एकामेका वयर झूज मांडूंक. बघार जो कोण आपणाच्या त्या अहंकारा वयर स्वार्था वयर जैत जोडता तो जावन आसा नीज जैतेवंत मनीस. जेजू क्रिस्तान तें जैत जोडलां, आमच्या संगता तें वांडून घेतलां. परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार तो आमचें तें येतलो, आमकां आपडटलो, आमकां संगात दितलो आनी आमच्या ह्या मिसावांत तो आमकां आदार दितलो. जें कितें आमचें म्हणलें आसा तें देवान दिल्लें म्हूण वळखून घेवन सदांच ताच्या मोगांत जियोंक जाय आसची मजत ह्या मिसा मुखांतर आमी मागून घेवया. सुरसलेली पृथ्वीची देणी आठवूनया भेटवणे वेळी वावरांनी वसाना संगीची अर्पिता तुका भक्तीपोनी गोवाचो हुंडो अर्पिता वावराचो वावपो पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीर मागता बापा घालती पोना गोवाचो हुंडो अर्पिता दाकांचो रस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीर मागता बापा घालती पोना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें अर्ग बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या देवा सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता त्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्या सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदर आनी ससनाच्या देवा, सर्वकळणी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवसैबाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळभर निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Puvir para soserve sporto, cercani so
भरला तुझ्या वैभवान उसगी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावे येतात ताका जय उसगी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवो आसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good purgatoria. Jesu milo, Jesu jiwan sana, Jesu novyane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडूची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे परसळीत म्हाका मोळ फळूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्या देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मदुता आनी संवकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सर आमची पातयेनी बरोस सर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी बावाडतान सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पुळीसा तुझे रास आमकां तुजी खुशी सदां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत्रेक तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कितेरा चवथी पुदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमचे सगळे असो. संतोषान एकामेकांत क्रिस्ताची शांती आम्ही वांटून घेऊया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कोड आणि रगत आम्ही सेवंक पळयतात ती आमच्या जडते आनी क्यास थडे न जावं पूण तुझ्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर बाग म्हाका पावना पूण दुतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
हाय मेळो अशे पवित्र आत्म्याची सगळी देणी सुबामपणी घेवच्याक आमी आयती जावं हे आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार दयकन बसात. तुमकां समेस्तांक आमी कार्मेलीत फ्राद एक आपुरबायेची साखळ मागता. येवच्या आयतारा आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमता. ह्या मुखांतर पास्काचो काळ संपता आनी उपरांत आमी देवस्तुतेच्या वर्साचो सादो काळ सुरू करता. पेंतेकोस्ताच्या आयतारा सदांचे बरी सकाळी 6 वरार आनी 7:30 वरार 2 मिसां आसतलीं. त्या उपरांत 9 वरार तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत कॅथोलीक कॅरिस्मातीक संचालन सेवा एकतार एका दिसाचो पेंतेकोस्ताचो संभ्रम मानून हाडटा. स्तुती होगळाप शिकवण आराधन पेकोवणेचे मागणे मानादीक बाप जॉर्ज कुंबळू सोलोन व्हरतले. कोंकणींत इंग्लिशाचो विवार दितले. हांव ह्या संभ्रमाचे मिस दनपाराच्या 12 वरार आसतलें. त्या उपरांत जेवणाची वेवस्था हांगासर केल्या. तुमी ह्या पेंतेकोस्ताच्या संभ्रमांत भाग घेवंक आपोवणें दिता. मेयाची 20 तारीखेर मरी पवित्र सभेची माता हें स्मरण आचरण करता. मेयाच्या 19 आनी 20 आनी 6 तारीखेर मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट एक विशेष कार्यक्रम मानून हाडटा. हे कार्यक्रम नंतुरांत आसच्या ब्रिजिस्टायन कॉवेंताच्या सालान चलतले. सडीत विवर नोटीस बोर्डार आसा. येवच्या बुधवारा सांजेच्या 3:30 वरार हांगासर 6 जण कार्मेलीत भाव कार्मेल वोर्तांत तांच्यो शाश्वीत आंगवण्यो बसयतले. एका धार्मिकाक ताच्या जिवितांतलो व्हड महत्वाचो दीस हो. अशें आसता तुमी येवन ह्या विशिश्ट सेरेमनींत भाग घेवन तांचे पासत मागून तांच्या संतोशांत भागीदार जावचें. तुमकां समेस्तांक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. भुरग्यांची रजा खबर जावन इस्कॉल सुरू जावचे दीस लागीं पावले. ह्या संदर्भार ह्या वर्सा जोडिल्ल्या बऱ्या रिजल्टा खातीर ह्या रजेच्या दिसांनी अनुभव केल्ल्या संतोशा खातीर बाळका जेजूक अर्घ दिवंक तशेंच नवें शिकपा वर्स सुरू करतना देवाची आशिर्वादां मागच्या खातीर येवच्या ब्रेस्तराचें 10:30 वरांचें मीस भुरग्यां खातीर आमी भेटयतल्या. मिसा उपरांत ह्याच शेवटान साक्रमेंताचें आराधन आसा. तुमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या मिसाक येवंक आमी विनंती करता. ह्या मिसार आमचो नवो कार्मेलीत याजक बाप सिल्टन नोरोन्ना प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसतले. मोगाचें आयच्या दिसा उंडो आनी थंड पिवनाक आदार दिल्ल्यांची नांवां हे बरी आसात. तुमी नांवां आयकल्यांच मुखार येवन बाप दी फेर्नांड तावन मानाची वात स्विकार करीची म्हूण विनंती करता. सॅम राफायल डिसोजा आड्यार, नॉयल एंड प्रिमा डिसोजा उल्लाल, अन्विटा झिया कोरेया बोंदेल, अर्पिता मारिया मॉरस बेल्तांगडी, डेलोरा लारिसा डिसोजा पेरमानूरू, रोशन प्रीतम डिसोजा बचपे, सोनल डॅफ्नी डी अल्मेडा डेरेबैल आणि एडवर्ड रीटा सॅमसन डिसोजा उल्लाल. देव बरें करूं. मोगाचेनो अर्सुलायन फ्रांसिस्कान सिस्टर्स आमकां सर्वांक वळखीची आनी मोगाची. आमच्या फिरगजांनी तशेंच इस्कॉलांनी तांच्या सेवेचो आमकां अनुभव आसा. ह्या मेळाच्या सुमार 15 सिस्टरांनी आदल्या एप्रिलाच्या 20 आनी 3 वेर वालेन्सिया इगर्जींत आपल्या धार्मीक जिविताच्यो निमाण्यो आंगवण्यो केल्ल्यो. आमच्या चलता भाशेंत आमी मुदी मेळची म्हणटा. हे एक वर्ते मेळ तांणी काडिल्लें. संपूर्णपणी आपणाचें जिवीत देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत करसूंक आनी मोर्ता पर्यंत धार्मीक आंगवण्या मुखांतर देवाक विश्वासी रावूंक ह्या तांच्या निर्धारांतय आमी संतोश पावता. तांकां सर्वांक शाबासकी पाठयता. मात्र न्ही तांच्या धुवांक आर्सुलायन मेळांत
पवित्र सभेच्या सेवेक दान दिल्ल्या तांच्या आवय बापाय आनी कुटुंबदारांचे उदारपण वाकणता. आज बाळूक जेजूच्या ह्या पुण्यशेतांत सर्व भक्तिकांचे आनी कार्मेलीत फ्रादेचे नावी तांकां आमी अभिनंदन पाठयतना तांच्या मुखल्या सेवेच्या जिवितांत बाळका जेजूची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. तांची नांवां आपयतना तांणी मुखार येवन आमचो अभिमान आनी उडासाची काणीक स्विकार करीचे म्हणून उपकार मागता. ह्या वेळी तुमी तांचेर ताळयेचो शिवार वचचो. आमच्या कोवेंत वडील बाप मेल्विन टिकून आनी मुखार येवन तांकां मान करीचे म्हणून विनंती करता. भयण अंजेलिया फेर्नांडीस कारवार दिएसीच्या फातिमा मायेक समर्पिल्ल्या मोलकोड फिरगेजींतल्या मानेस्त पेर्पेत आनी जुलियाना फेर्नांडीस हांच्या तेगा जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन आसा. मिसांव गांवांत सेवा दिवच्याक तिका उरती उर्बा आसा. प्रस्तुत उत्तर प्रांत्यांत शिक्षकी जावन मोगाची सेवा दिवन आसा. भयण जयंती डायस भयण जयंती डायस कारवार दिएसीच्या पवित्र आत्म्याक समर्पिल्ल्या अळ्ळंकी फिरगेजींतल्या मानेस्त जुजे डायस आनी लिल्ली डायस हांच्या 14 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडी जावन आसा. युवा सणांक मार्गदर्शन दिवच्याक तिका विशेष उर्बा आसा. प्रस्तुत BA शिकप संपवन मंगळूर प्रांत्यांत मुखल्या मिसावाक तयार जावन आसा. भयण जॅस्मिन लुईस कारवार दिएसीच्या जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या करिकल बडकळ फिरगेजींतल्या मानेस्त आग्नेल आनी वायलेट लुईस हांच्या तेगा जाणां भुरग्यां पैकी मालगडी जावन आसा. सोम्याच्या शेतांत वावरून ताचो मोग सर्वांतय विशेष रितीन दुबळ्या धाकट्यांतय वांटूंक तिका आशा. प्रस्तुत बिकाम शिकप संपवन शिक्षकी जावन मंगळूर प्रांत्यांत सेवा दिवन आसा. भयण निशा डिसोजा मंगळूर दिएसीच्या सालोरेसाक समर्पिल्ल्या विजयडका फिरगेजींतल्या मानेस्त मार्सेल आनी लिना डिसोजा हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन आसा. युवा सणाच्या जिवितांत शिकपा मुखांतर बरवोसो हाडचे थंय तिका उर्बा आसा. प्रस्तुत BSc शिकप संपवन मंगळूर प्रांत्यांत मुखल्या मिसावाक तयार जावन आसा. भयण प्रमिळा ब्रिजित लुईस कारवार दिएसीच्या लुर्द मायेक समर्पिल्ल्या मुंडळ्ळी बडकळ फिरगेजींतल्या श्रीमान ब्रिजित आनी बस्तेन लुईस हांच्या तेगा जाणां भुरग्यां पैकी निमाणी जावन आसा. ल्हान भुरग्यां सांगाता तिचो मोग आनी मैपास वांटूंक ती आशेता. प्रस्तुत BA शिकप संपवन शिक्षकी जावन मंगळूर प्रांत्यांत सेवा दिवन आसा. भयण प्रतिमा डिसोजा चिकमंगळूर दिएसीच्या सारिताक समर्पिल्ल्या जयपुरा फिरगेजींतल्या मानेस्त फेलिक्स आनी ॲग्नेस डिसोजा हांच्या 2 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन आसा. दुबळ्यांचेर प्रायवंताचेर तिका विशेष मोग. प्रस्तुत BA शिकप संपवन आपल्या मुखल्या मिसावाक तयार जावन आसा. भयण रीना डिसोजा उडुपी दिएसीच्या फातिमा मायेक समर्पिल्ल्या पेरंपल्ली फिरगेजींतल्या मानेस्त रॉकी पिटर आनी जेसिंता डिसोजा हांच्या 2 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडी जावन आसा. दुबळ्यांचो पिडेस्तांचो प्रायवंतसो तिका वर्त हुस्को. प्रस्तुत बॅचलर ऑफ होमिओपॅथीक मेडिसिन अँड सर्जन शिकप संपवन मंगळूर प्रांत्यांत मुखल्या मिसावाक तयार जाता. भयण रेश्मा डिसोजा मंगळूर दिएसीच्या सालोरेसाक समर्पिल्ल्या विजयडका फिरगेजींतल्या मानेस्त हिलरी डिसोजा आनी बेनेडिक्ट कुटिन्ना हाच्या 2 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन आसा. हिगा पिडेस्तांची दुबळ्यांची आनी प्रायवंतांची सेवा करूंक मस्त उर्बा. प्रस्तुत नर्सिंग शिकप संपवन आपली सेवा मंगळूर प्रांत्यांत दिवन आसा. भयण रेनिटा मॉरस मंगळूर दिएसीच्या सा फ्रांसीस आसिसीक समर्पिल्ल्या नायनाड फिरगेजींतल्या मानेस्त सायमन मॉरस आनी सिसिलिया वेगस हांच्या 14 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडी जावन आसा. दुबळ्यांची सेवा करचे मुखांतर जेजूची बरी खबर मिसाव गांवांत परगट करूंक वर्ती उर्बा तिका आसा. प्रस्तुत BA शिकप संपवन आपल्या मुखल्या मिसावाक तयार आसा. हिचो एकलो भाऊ रिक्सन मोरस पयल्या वर्साची देवशा शिकोवन आमचे सवे हांगा आसा. भयण सारा रेबेल्लो
कारवार दिएसजीच्या सा फ्रांसीस हावेराक समर्पिल्ल्या संपंकड सिर्सी फिरगेजींतल्या मानेस्त जेराल्ड आनी मारिया रेबेल्लो हांच्या तेगा जाणां भुरग्यां पैकी निमाणी जावन आसा. मिसाव गांवांत सेवा दिवच्याक तिका व्हरती उर्बा. प्रस्तुत बीकॉम शिकोवन संपोवन आफ्रिकांत शिक्षकी जावन मोगाची सेवा दिवन आपल्या मुखल्या मिसावाक तयार आसा. भयण शाल्मा प्रीती डिसोजा मंगळूर दिएसजीच्या दुकी सायबिनीक समर्पिल्ल्या बेळा फिरगजेंतल्या मानेस्त लुईस डिसोजा आनी एलिस रॉड्रिगस हांच्या तेगा जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन आसा. भुरग्यांक शिकप दिवचे मुखांतर सोमयाचो लक्षिल्यान पटलाव करचो तिसो ध्येय जावन आसा. प्रस्तुत मंगळूर प्रांतीयांत शिक्षकी जावन आपले मिसांव मुखारसून आसा. भयण जॉस्पिन मैसूर दिएसजीच्या जंपणहळ्ळी फिरगजेंतल्या देवादीन मदलेस्वामी आनी सलेत मेरी हांच्या तेगा जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन आसा. भुरग्यांक शिकप दिवचें आनी जिजूचो मोग सर्वांक परगट करचो तिचो मुळावो ध्येय. तिका आमी अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं. आतां भयण शाल्मा प्रीती डिसोजा आपणाची बोगणां मोटव्यान आमच्या मुखार दवरतली. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक. मोगाच्या न्हू आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा म्हणल्या उतरा प्रकार देवाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमच्या 22 अर्सुलायन फ्रांसिस्कन धर्म भयणींनी ह्याच एप्रिलाच्या 23 वालेन्सियांत तशेंच एप्रिलाच्या 30 तारीखेर दिमापुरांत शाश्वत आंगवण्यो करून देवाक आपणाक समर्पण केल्ल्या ह्या संदर्भार तांच्या तर्फेन हांव भयण शाल्मा प्रीती डिसोजा तुमचे मुखार देव आपोवण्याचो थोडो अनुभव वांटूंक संतोश पावता. देव आपोवणें देवान आमकां दिल्लें वर्ते देणें जावन आसा. हांव बेळाच्या दुकी सायबिणीक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेंत जल्माली. आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान म्हज्या काळजांत हें देव आपोवणें म्हणलें भी ओंपलें. म्हज्या आवय बापयच्या कुटुंबादारांच्या याजकांच्या आनी धार्मिकांच्या वर्त्या सहकारान हें एक धार्मीक आपोवण्याचें देव आपोवण्याचें बी म्हज्या काळजांत जें किरलाल्लें तें वाडोवन एक रूख जावन आज भरपूर फळ दिवच्याक तयार आसा. आमच्या कुटुंबान सदांच सांजेच्या तेरसा वेळार देव आपोवण्या खातीर आमी मागणें म्हणटले. सदांच आमच्या कुटुंबांत मागणें आशिल्लें आनी ह्या देव आपोवण्या खातीर मागचें तें मागणें म्हाका एक वर्ते प्रेरण जावंक पावलें. तशेंच फिरगजेंत याजकाची बरी देख इस्कॉलांत तशेंच फिरगजेंत धार्मिकांनी दिवची ती सेवा हांवें एक सिस्टर जाल्यार बरें आशिल्लें म्हणलो मनोभाव म्हज्या मोतींत उपसूंक कारण जालें. 10वेंत आसतना हांवें हो एक निर्धार घेतलो तरी हांवें कॉवेंताक भरती जावंक लगभग 6 वर्सां काणगेली. हांवें BSc B.Ed शिकप संपयले उपरांत एक धार्मीक जायजें म्हणून म्हज्या घरच्यांक तिळसिलें. हांव हें BSc B.Ed शिकप म्हज्या घरांतावनूच म्हळ्यार बेळांतावन मंगळुराक येवन करतली आनी तेन्ना हांवें ट्रेनार येवचें आशिल्लें. ह्या वेळार शिकपा खातीर तशेंच कामा खातीर पयस जावन येवच्या भुरग्यांचो तशेंच युवा जाणांचे तें एक कश्ट हांवें खूब अनुभव केल्यात आनी तें हांव समजूंक शकता. ह्या द्वारे हांवें एक केवळ शिक्षकी न्हय बागार एक मिसांव करची एक धर्मीक भयण जाल्यार बरें म्हणलें म्हजी आशा आनीकय चड घट जावंक पावली. म्हजें हें शिकप संपले उपरांत सरी सुमार 3 ते 4 म्हयने हांवें शिक्षकी जावन वावर केलो आनी उपरांत म्हज्या घरच्यांक हांव कॉवेंताक भरती जाता म्हूण हांवें तांकां तिळसिलें. बरें शिकप बरो फुडार म्हाका दिवन आनी कितें हांव म्हज्या कुटुंबाक एक आदार जावंक पावतली म्हणल्यार त्या एका संदर्भार हांवें हो निश्चय घेतिल्लो तरी म्हज्या आवय बापायनी फाटीं फुडें पळयनासतना जायत पुता तूं वच म्हूण म्हाका धाडलें. तांचो हो वर्तो त्याग आज हांव नियाळटा आनी देवाची भरपूर बेसांवां तांचेर मागता. अर्सुलायन फ्रांसिस्कन धार्मीक मेळांत भरती जाले उपरांत तरबेती वेळार म्हाका जायतो अनुभव मेळ्ळो. देवाची सेवा करच्याक आनी तिच्या परजेची सेवा करच्याक भरपूर अवकाश म्हाका लाभला.
आमच्या धार्मीक भयणीची ती सादी जिणी दुर्बळ्या थंय पिडेस्तान थंय तांकां सोरतो हुस्को म्हाका एक व्हड प्रेरण जावंक पावले. ह्या तरबेती वेळार फकत आमकां शिकप वा मागणें मात्र न्हय आसतना प्रायवंतांच्या आश्र्यांत अनाथ आश्रमांनी तशेंच विशेष भुरग्यांच्या सांगाता तशेंच सबार हळ्यांनी आमी वचून वावर केला. ह्या द्वारी म्हजें मिसांव कितें आसा सगळ्या संवसाराक हांव एक भयण जायचें म्हणलें तें म्हाका प्रेरण लाभलें. जर तर हांव म्हज्या कुटुंबांत आसली तर म्हज्या एका भावाक आनी भयणीक हांव भयण जावन आसती. पूण आज तुमी सर्व म्हाका एक भयण म्हूण आपयतात. व्हरत संतोष म्हाका भगता सर्वांक एक भयण जावचें आनी हांव देवाक अर्गां दितां. अर्सुलायन फ्रांसिस्कन धार्मीक मेळ आमच्या पात्रोन सांत जावन आसच्या सा आंजेला मेरीची, सा फ्रांसीस असिसी तशेंच सांत अर्सुला हांच्या बेसांवांनी तशेंच आमच्या घडणार जावन आसच्या फादर अर्बनस्टायन तशेंच आमची पयली सुपिरियर जावन आसची मादर निम्फा फेर्नांडीस हांच्या विनवण्यान सोम्याचो स्वाद सगळ्या संवसारार प्रसारून आसा. अर्सुलायन फ्रांसिस्कन मेळ ह्याच मंगळुरांत उब जाल्लो. खंडीत जावन आमच्या मदर निम्फा फेर्नांडीस एक मंथनाची ती चली जाल्यार बंदराक वचून दुर्बळ्या भुरग्यांक तिणें सांगाता हाडले आनी तांकां शिकाप दिलें. हें एक म्हाका व्हरतें प्रेरण. हो अर्सुलायन फ्रांसिस्कन ह्या कुटुंबांत म्हाका भरपूर सहकार मेळ्ळा आनी ह्या कुटुंबाचो संतोश जावंक हांव उरतो संतोश पावतां. तशें म्हणून ह्या धार्मीक बेसान कितेंच कश्ट नात. ही फुलांची गजडी म्हूण चिंतचें न्हय. सबार कश्ट तेंते सवां आसात. पूण ह्या सर पंथावानांनी धैर्यान फूट कर मुखार वचोंक म्हजो हो संस्थो म्हजें हें एक कुटुंब म्हाका आदार दिवन आसा. ते सदांच म्हजे सांगात आसा म्हूण म्हजी पातयणी आनी भरवसो. मोगाच्यानो हे धार्मीक आपोवणें हे एक देव आपोवणें एका मातयेच्या आयदनान दवरल्या एका दिरव्या बरी. कुशालकाय आकर्शण भरिल्ल्या ह्या संवसारांत दुर्बळकाय विधेयपण तशेंच निस्कळपण मोरासर आमी पाळचें तें तितलें सोंपें न्हय. खंडीत जावन देवाची ससाय आमकां जाय. आमी आज तुमचे तावन कितेंच आशें ना. बगार तुमच्या मागण्याचो आदार आमकां जाय. देखून तुमच्या कुटुंबांनी सदांच देव आपोवण्या खातीर मागा. तुमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी फुलोवन येवच्या खातीर तशेंच जी कोण याजक आसात धार्मीक आसात तांणी मोरासर ह्या बसवण्यान थीर रावचे खातीर तांचे खातीर मागा. आमच्या कुटुंबांनी एक वा दोग भुरगीं आसात जावंक पुरो. पूण ताणें कितेंच जर तर तांणी ती एक आशा दाखयली हांव सिस्टर जाता पाद्राब जाता म्हळ्यार 8 पांय दिन आसतना दयाकन तांकां पाठिंबो दिया आनी तुमचो आदार दिया. कुटुंबांनी मागणें आसूं मागण्या पंगडांत वा संस्थांनी भुरग्यांक एक उरपा येवचें बरी करा. अशें केल्ले वरवीं खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांनी देवपोवणी फुलतेली आनी पवित्र सभा आत्मीक रितीन ग्रेसकायेन भरतेली म्हूण म्हजी पातयणी. मोगाच्या न्हू हो एक व्हरतो दीस ह्या पूर्ण शेतांत आमकां येवंक आमी 12 जाणां भयणी हांगासर आसांव. कार्मेलीत याजकांनी आमकां आपयलें आमचे खातीर मीस भेटयलें आनी मागणें. खंडीत जावन बापानो तुमकां आमी आभारी जावन आसांव. तशेंच इतलो व्हडलो काजोमो आज आमकां मागता आसतना खंडीत जावन भोव खुशी आमकां भोगता. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत सदांच आमी तुमचे खातीर मागतेल्या तुमच्या मागण्यांत आमचो उडास आसूं. हो एक अवकाश आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमच्या संस्थेची मावडील मानादीक भयण मिल्ली फेर्नांडीस सर धर्म भयणी तशेंच तरबेती अंतरराष्ट्रीय भयणीच्या तर्फेन हांव परत एक फावटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. अवकाशा खातीर देव बरें करूं. देव बरें करूं. सिस्टर शल्मा तुमच्या मेळाक आनी तुमच्या आपोवण्याक आमकां उगडाप केल्ल्याक नवें जातास तुमी खासकेन ह्या सिस्टरांक अभिनंदन पाठोवंक विसरूंचे न्ही. आतां आमी दिंबी मोडया प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवें. मनशाच्या भुरग्या सांगात रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो इश्ट जावं जियेलो. सर तराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तूं पावता. प्रागसो जेजू बळ म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. थोडो वेळ मौन रावन आमची सर मागणी काळजाचे उमाळे
बाळका जेजूक समर्पण दिवया. संगता मुनिया हे बघेवंची सुबाळका तुझी पदवी सर आज्या पितरां उगडाप केली आसता, तुजो हात बेसांवां दिवंक उखललो आसता. तुका पातेने उलो मारतल्या सगळ्यां दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचें जेजू. आनी देवा सुपूत मनीस जालो, आनी देवा सुपूत मनीस जालो, आनी देवा सुपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. जितले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागशी कुरपा आमकां दिवन दीत. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण कुमक आनी बुसावान आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदा सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गा दिवन सांगता मुनिया हे भोव उदार बाळूक जेजू. तू जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूंक, तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूंक, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूंक, तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सर खरमलीत याजकांच्या तशेंच ब्रदर्सांच्या नांवी सिस्टरांक हांव परत उल्हास पाठयतां आनी आमची मागणी बसयता सांगता. सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां उल्हास पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन्स. हॅव ए ग्रेट डे. पुरवायतारा जावच्या पेंतकोस्ताच्या संभ्रमाचो नवें जावन आज आमी 7वो दीस आमी आचरिता. ह्या 7व्या दिसाच्या नोवेनांत आमी भागीदार जावया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन आमी सुरवात करया.